नमस्कार. म्हाका दिसता एकमाचेर लोकसभेचे सगळे उमेदवार मेळप हें आतां तरी शक्य ना, कारण प्रत्येकाचो प्रचार चालू आसात, मिटींग चालू आसात, कॉर्नर मिटींग चालू आसात. प्रुडंट हो गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो तसो पब्लीक भौशीक मंच. आमी प्रयत्न करतात की ह्या चारय उमेदवारांक, चार म्हत्वाच्या उमेदवारांक एकमाचेर हाडपाचो, तातूंतल्यान एक चर्चा घडोवन हाडपाची, महत्वाची इश्यूंचेर चर्चा घडोवन हाडपाची, कॅन्डिडेटाचेर चर्चा घडोवन हाडपाची आनी तातूंतल्यान चारय कॅन्डिडेट गोंयकारां मुखार दवरपाचे, जातूंतल्यान तुमकां फाल्यां मत मारपाक खूब मदत जातली, तुमकां एक क्लॅरिटी मेळटली. म्हाका दिसता अशी चर्चा आनी खंयच जावप शक्य ना. पयली फावट प्रयत्न करतात आनी आय एम रियली थँकफूल टू all the candidates because they have agreed to come here, they are ready to face each other, they are ready to sit in front of each other, shake hands आणि एक गोंयकारपणाचे जे स्पिरीट आसा ते स्पिरीट घेवन आज ही चर्चा हांगा जाता. चारय उमेदवार आसात. पयली आसात म्हजे बरोबर उत्तर गोंयचे खासदार, भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आदले केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक. स्वागत तुमचे. नमस्कार. नमस्कार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे उमेदवार, ज्येष्ठ फुडारी, जांकां दिल्लीचो एक्सपिरियन्स आसा, गल्लीचो एक्सपिरियन्स आसा, ते रविबाब नायक. स्वागत तुमचे. तिसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे उमेदवार, जे सांगतात की आपूण नवीन उमेदवार पण राजकारण तशी तांकां नवी न्ही, ते तरामबाब देसाय. स्वागत तुमचे. नमस्कार. आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर कम्युनिस्ट पार्टीचे, जाणी फाटले मायनिंगाच्या एज्युटेशना भितर खूब महत्वाची भूमिका निभायल्या, ते सुभाषबाब नायक. स्वागत तुमचे. भाऊ, हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. एक 5 जे मेजर इश्यू आसात तांचेर तुमचें मत जाणून घेवन. पयलो जो विशय आसा तो म्हळ्यार मोपा. वॉट इज युअर स्टँड ऑन मोपा? मोपाचो आमचो स्टँड ऑलरेडी क्लियर आसा. आमी जो सुरवातच केला काय गोंयच्या हिता खातीर मोपा हो बेगिना बेगीन जावप आवश्यकता आसा. जावप आवश्यकता आसा. दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार कसिनोंचो, जंय तुमच्या सरकाराचेर टिका जाता की तुमी पयलीं आंदोलन केलें आनी आज तुमी खंय तरी कसिनो प्रोटेक्ट करतात म्हणून. कॅजिनो प्रोटेक्ट करपाची ना. जे कसलीय गोष्ट आज जे गोंयान काही हें आसात, हांव बिजनेस अशें म्हणना, पण मागीर ते सरकार हो चालू प्रोसेस, म्हणजे त्या सरकारान केल्ले म्हणून आमी अशें बरोबर न्ही. आनी म्हणून कोणे तरी तांकां परमिशन दिल्लें आनी म्हणून आमच्या सीएमान क्लियर केल्लें आसा की 2014 पर्यंत हे कॅजिनो भायर काडटले. तिसरो जो इशू आसा तो मायनिंगाचो, जंय काँग्रेस म्हणटा की तुमी मायनिंग बंद केलें, तुमी म्हणटात की काँग्रेसीन मायनिंग बंद केलें. अल्टिमेटली लोक सफर जातात. सुभाषबाबूय ताचेर उलयतले. मायनिंगाचेर नेमकी तुमची आतां भुमिका कितें दिल्ली वतगीर? बेगिनान बेगीन लिगल मायनिंग सुरू जावंक जाय. जें कितें परंपरागत जे मायनिंग चलतालें थंय कशामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम जाले, इलिगलिटी जाली, ती कोणें केली, ह्यामुळे हे सगळे प्रॉब्लेम जाल्ले आसात. म्हणून लिगल मायनिंग बेगिना बेगीन शेवटी लोकांचे पोट ताजेर, लोकांचो व्यवसाय ताजेर अवलंबून आसा. चवथो जो विशय आसा तो म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो. ताचेर परत तुमच्या सरकाराचेर टिका जाता की तुमी यू टर्न घेतलो. यू टर्न असो न्ही, प्राप्त परिस्थितीन जो बेस्ट निर्णय हो सरकारान घेतलेलो आसा अशें म्हाका म्हणून दिसता. आनी पांचवो जो इशू आसा तो टुरिजमाचो. खंय तरी जे पवर्ड टुरिजम गोंया भितर रुचपाक लागला, तें पवर्ड टुरिजम बंद करपा खातीर किंवा एक क्लीन टुरिजमा कडेन वचपा खातीर सरकारान जी पावलां उबारपा जाय आशिल्लीं ती उबारना तसो आरोप जाता. उबारलें ना न्ही. सरकाराक जवळ आतां 1.5 वर्सच जाला सरकार आयलां. आनी सरकार तुमी म्हणटा विशय सरकाराक हें बरो ट्युरिजम जाय, जो प्युअर ट्युरिजम जाय, त्या संदर्भात सरकारान पावलां उचललेलीं आसात. इल्लोसो वेळ लागतलो. ओके. हांव आतां परत रविबाब, मोपाचेर परिस्थिती कितें? कारण तुमगे दक्षिणेंतल्यान वेगळो आवाज येता, उत्तरेंतल्यान वेगळो आवाज येता. तुमी उत्तरेच्या आवाजा बरोबर आहात काय दक्षिणेच्या आवाजा बरोबर आहात? म्हागेलें जें आसा कितें आयज पर्यंत म्हागेले कारकिर्दीक हांव जे लोकां विश्वासांक घेवन, लोकांची थंय वेगवेगळी तेजी मतां आसा, तांकां वचून तेंचे कडेन विचारून तेंचें मत घेवन हांव म्हागेलें फुडलें दिशेन. तुमचें मत कितें? म्हाजें मत डिप्लोमॅटीक आन्सर दिसता म्हाका. नॉट डिप्लोमॅटीक. म्हाका खरें ते लोकांक जाणून घेवपाचें आसा. कित्याक थंय जमीन खुबशी जमीन जी आसा, कांय तितून मुणकार आसा, तितून कोण आसा, ताका तोय विचारांक घेवन करचें पडटलें. बेश्टेच हें करूंक गावना. त्या लोकांक विचारचें पडटलें, गांवच्या लोकांचे प्रश्न विचारचे पडटले. तें बेश्टें जायना. तुमकां कितें दिसता? रवी नायक म्हणून कितें दिसता? फावरात काय विरोध? मागीर कितें आसा, आमी जेन्ना लोकांचे प्रतिनिधी निवडून येतात, आमचें कर्तव्य अशें लोकांक विचारून कितें लोकांक जाय तें करपाचें अशें. तेन्ना हांव लोकांक विचारून दक्षिणेचे लोक नाका म्हटले उत्तरेचे जाय म्हणटा. म्हाका लागना दक्षिणेचे. म्हागेलें हांव म्हणटा तें आतां हांगचें. तुमकां फक्त उत्तर लागता? जे निवडून येयलें जाय म्हाका तें लागतलें. तुम्ही फक्त उत्तरेचो विचार करता सध्या? ना, सध्या म्हागेलें हेजें आसा न्हू,
ते सावता दुसरो विषय आसा तो कसिनोंचो. आता कसिनो तुम्ही तुमच्या सरकारान तुम्ही मंत्री असताना लायसन दिल्लें, आज तुम्ही तांचेर टिका करतात. सगळ्यांनी दिल्या तुमकां कितें अधिकार आहा तांचेर टिका करपाचो? सगळ्यांनी ते दिल्लें आसा, तशें कांय ना. पयलीं मदीं BJPचें गव्हर्मेंट आशिल्लें पयलीं, तेजे फुडें तेजे तितूंकूच ते कारकिर्दी पळयात. तेजे पयलू आनी कोण मुख्यमंत्री जाले तेजे कारकिर्दी पळया, आनी एड जाल्ली आशिल्ली पयलींची, मागीर म्हाजे वांगडा ते आयिल्ले आशिल्ले तेवूय सुद्दां आसा. पूण काजिनोचेर जेन्ना डिस्कशन जालें आनी जेन्ना हांगसर BJP सरकार जे आशिल्ले जेवपाचे म्हणजे पयलू जे आशिल्ले तो जो बाब आमचो आतां मुख्यमंत्री आहा तेणें सांगलें की आपूण 1 म्हयने भितर ते काजून काडटलो म्हणून. ताका डिसिजन घेवन नाका. बरें, नेक्स्ट इश्यू जो आसा तो मायनिंगाचो. परत मायनिंगाची परिस्थिती सगळी घाण जाली ती तुमच्या सरकाराच्या काळात जाली. आज तुम्ही लोकां मुखार मायनिंगाचो इश्यू कितें म्हूण घेवन वतलो? नो, मायनिंगाची म्हाका दिसना कसली घाण जाली म्हणून. इलिगॅलिटी जालना. इलिगॅलिटी हांव सांगूंक शकना, कारण ताका तेजी शाह कमिशनान रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी ते बेज जे आसा ते शाह कमिशनचे बेजीचेर तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली. पूण ते जेन्ना ते 25,000 कोटीचे जे हें आसा तेजेर हें चल्ल्यार लुकसाण केलां गव्हर्मेंटाक अशें म्हणून कितें जाल्लें, ती घरान घर ती कॉपी वाटलेली ती मॅनिफेस्टोची, तेजी 2 वर्सां कितें जालें? 25,000 कोटी जाल्यार खंय गेले 25,000 आनी कोणी हें केलें? ओके, चवथो विषय जो आसा तो मायनिंगाचे हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा, कित्याक तितूंक रायट फ्रॉम 1947 मायनिंग चालू आशिल्ली. ओके, आनी सगळे गोंयचे गरीब लोक तेजे जगताले. बरें, म्हाका नेक्स्ट विशय जो आसा तो म्हळ्यार मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तुम्ही सपोर्ट करतात बीजेपीक ह्या इश्यूचेर? बीजेपीन डिसिजन घेतलं तें बरें घेतलां? ना ना, कारण तुमची डिसिजना पेक्षा तांणी डिसिजन ना घेतलं. ना, आमचे पळय आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो कायदो आसा दर्या अशें, आनी ते आमी एज पर आमचे डिसिजन जे आसा घेतले सरकारान, काँग्रेस सरकारान, ते एज पर द लॉ तांणी घेतलं तें एज पर द लॉ आसा. कायद्यान आमी तुम्ही सपोर्ट करता तांकां? ना, हांव तेंचे काय उलयना, हांव म्हज्या पक्षाचे वटेन. तुम्ही फक्त तुमच्या पक्षाचे उलयता. पांचवो इश्यू आसा तो टुरिजमाचो, जो पवर्ड टुरिजमाचो आसा. आनी तातूंत पयर तुमचे जेन्ना तो विचारलो की तुमचे जेन्ना ड्रग्साचे बाबतींत आरोप जाताले तेन्ना तुमी मातशे बेजार जाले. हो ह्या इलेक्शनाक तुमचे आरोप जातलो की यू आर अ टेंटेड कॅन्डिडेट. करेक्ट, ते कितेंय जावं ते लोक गोंयचे लोक वळखता म्हाका. ते कसले आरोप जाले कितें जालें म्हणजे इलेक्शन येवपा लागून कोणी कितें करतात, म्हणजे एक तरी पुरावे कितें तरी जाय पडटा. कितें कसले एका कोणाचेर आरोप करतले जाय. आरोप नासतना तुमी आरोप करप म्हणजे कितें हें नासतना, करेक्ट कितें ते एविडन्स पुरावे नासतना आरोप करपाचें सोंपें आसता. पूण ते पुरावे म्हणजे मागीर प्रूफ करपाक कठीण आसता. अशे आरोप खूब जाले. पूण कोस्टल बेल्टाक कोण पळय आशिल्ले, यू डोंट कन्सिडर युअरसेल्फ टेंटेड? हांव म्हणटा कितें म्हाका तें कांय लागना आनी हांव टेंटेड कांय म्हाका हें लागना. ओके, बरें. तिसरें, आम आदमी पार्टी. सुरवात करया मायनिंगा वेल्यान, कारण लोकां खातीर मायनिंग हो सामको म्हत्वाचो इश्यू. आनी तुमची पार्टी भितर सद्या अशी लिडर आसात जाणी सामकी मायनिंगाच्या विरुद्ध सारकी सुप्रीम कोर्टान केस लडयली. इवन आंदोलना भितर हांगा मायनिंग विरोधी आंदोलना भितर आशिल्ले. अशी परिस्थिती भितर तुमी जेन्ना मायनिंग भागां वचून मतां मागतले, सर्कस न्ही ती? सर्कस काय ना, हे आमचो स्टँड क्लियर आसा की मायनिंग जावपाक हरकत ना, मायनिंग जावचें, पुणून इट शूड बी सस्टेनेबल लिगल मायनिंग. आतां इतलीं वर्सां जें जालें, 1947 पासून चलतालें तें 2000 पर्यंत मायनिंग बरें आशिल्लें अशें दिसता. 2000 to 2010 जें मायनिंग जालें तें रॅम्पंट मायनिंग जालें. तातूंत भितर कोणेच फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर्स म्हणटा तशें तयार जाले आनी गव्हर्मेंटाचो ताचेर कांयच चॅक नाशिल्लो. नियंत्रीत जावचें, नियंत्रीत आनी सस्टेनेबल जावचें. दुसरो विशय आसा तो कसिनोंचो. पयर तुमी कसिनोचे भायर वचून आंदोलन केलें, तांचे भायर ऑफिसाचे भायर झाडू मारलो. तुमकां कितें दिसता, कसिनो नाकातच सामके? नाका, सामके मांडवी भायरी नाका, गोंयान कसिनो नाका, मांडवी भायरी नाका. बरें. तिसरो इश्यू आसा तो मोपाचो. यू आर लिटल ऑन अ स्टिकी विकेट, कारण तुमची दक्षिणेची उमेदवार जी आसा ती सामकी स्टॉनचे एंटी मोपा एजिटेशना भितर आसा आनी उत्तरे भितर तुमी कितें करतले? हां, हें हांवें पयलींच क्लियर केलां कांय दिसां पयलीं की मोपाच्या बाबतींत म्हजो अभ्यास जावंक ना. हांव हें मातशें पॉलिटिकल दिसता. तुमी नवे आहात पण आन्सर पॉलिटिकल दिसता. आयकून घेयात. हय, मोपाच्या बाबतींत ताजे पळय जे कॉस्ट बेनिफीट रेशियो आसतलो किंवा ताजे जे फार्मर्स आसा तांचें कॉम्पेन्सेशन वेवस्थीत जाता काय ना, आनी त्या लोकांची कितें भावना आसा थंयच्या लोकांची, हें हांवें आजून पर्यंत पळोवंक ना. बिकॉज कॅन्डिडेचर म्हजें आतां रिसंटली जालां, ताका लागून हांव सामको 100% पॉलिटिकल रिप्लाय. नॉट अ पॉलिटिकल रिप्लाय. ओके. चवथो विशय आसा तो म्हळ्यार टुरिजमाचो. पवर्ड टुरिजम आनी क्लीन टुरिजम.
फाल्यां तुम्ही जर आयले, तुमकां जर निवडून दिले, तुमचे कडेन अशी कितें तरी आसा, पॉलिसी आसा जंय तुम्ही असली गजाली बंद करपाक शकतले? हय, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द लॉ. एकदा जसो तो लॉ लायलो की पर्वत टुरिझम नाका म्हणून, आपोआप तो सगळो बंद म्हणजे कायदे आसात, फक्त ते लागू करपाक जाय. बरें, पांचवो विशय आसा तो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो. अगेन म्हाका दिसता यू आर ऑन अ स्टिकी विकेट. वॉट इज युअर स्टँड? तुम्ही बीजेपी सरकारान निर्णय घेतला, फाल्यां समजा तुमचे सरकार सत्तेर आशिल्लें गोंया भितर, तुम्ही कितें वेगळो निर्णय घेवपाक शकता आशिल्ले? सांगता, आमची ताजेर भुमिका अशी आसा. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन हो आमचो अभ्यासाचो विशय न्ही. वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स. पॉलिटिशियन्स आर नॉट द एक्सपर्ट्स इन MOI. म्हणटकच दोनूय पार्टींक, जांकां कोणाक इंग्लीश जाय, जांकां कोणाक वर्नॅक्युलर जाय, तांकां दोगांकय मान्य आसात अशे एक्सपर्ट्स आमी बसयतले आशिल्ले. तांचे कडल्यान जी कितें भुमिका येता, जें कितें मत येता, ते आनी आमचे भितर कांयच घालिनासतना इन टोटल लायतले आशिल्ले. प्रायव्हेट आनी पब्लीक, बायंडींग टू एवरीबडी, बायंडींग ऑन गव्हर्नमेंट. येस. ओके, बरें. हे जाल्यार तुमची 5 इश्यूज. सो आतां सुरवात म्हाका दिसता मायनिंगा वेल्यान करया. सो तुमी आयकलां ते म्हणटात रॅम्पंट मायनिंग जालें, रेग्युलेटेड कंट्रोल जावपाक जाय, आनी तुमी तर सामके ऑल आउट रस्त्यार देंवल्यात आंदोलना भितर. तुमची भुमिका कितें आसतली? See, as far as mining is concerned, I'll first come to the stand which AAP has taken. They say that it is a sustainable mining. Now, what is that sustainable mining? की सुप्रीम कोर्टान सांगप की 5 million टन मायनिंग करपाक सोड वर्सांतल्यान. This is the sustainable mining. When you talk about intergeneration equity, we have also made a studies. आणि आमकां दिसता की जे रिजर्व्स आयज गोंयान आसा ते रिजर्व्स फुडल्या 4 ते 5 पिळग्यांक पुरो. तुम्ही कितें 20 मिलियन, 40 मिलियन, 60 मिलियन कितले? सी, जेन्ना हाचेर एक डिसिजन घेवपाक जाय मायनिंगेचेर, तेन्ना लोकांचे आलाशिरो टिकून उरपा खातीर तुम्ही कितले प्रपोज करतले फाल्यां खासदार जाले जाल्यार? वी विल से दॅट इट शूड बी एनीथिंग अराउंड 30 to 35 मिलियन टन. दुसरो शूड सस्टेन द. ओके, दुसरो विशय कसिनोंचो किती भूमिका? मांडवी भायर गेल्या पुरो काय गोंय भायर वचपा जाय? काजिनोचेर येवचे पयलीं हांव आनी एक तुमकां आय जस्ट वॉन्ट टू ड्वेल ऑन दीस इश्यू, बिकॉज वेन वी वेर फायटींग फॉर द मायनिंग टू स्टार्ट मायनिंग इन गोवा, नायदर मिस्टर रवी नाईक nor Mr. Sripad Naik shared the platform of Goa mining people. We'll come to that later. Yeah. We'll come to that later. Casino. No, I just want to make a point. Yes. I'll take up that point. Casino. मांडवी भायर पुरो काय गोंय भायर जाय? See, any industry which generates employment cannot be shunted out in one stroke. So you are with BJP on this? No. There is a difference. There is a fine line which you have to read. कितें आसा, casino जेन्ना ऑलमोस्ट 5,000 लोकांक रोजगार मेळटा काजिनोचेर. काजिनो मांडवीन आसपाक जायना, आमचें ठाम मत आसा काजिनो मांडवीन आसपाक जायना. पूण काजिनो तुमी भायर काडपाक जाय. इट शूड नॉट मांडवीचे भायर जाय, पण जाय मांडवीच्या भायर जाय, बट इट हॅज टू बी रेग्युलेटेड. बिकॉज ओके, सी आय कम टू एक्सप्लेनेशन लेटर. आय जस्ट टेक युअर क्विकली ऑन दिस. तिसरी गजाल जी आसा ती मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाची. कितें म्हणटाले तुम्ही? कितें वेगळी भूमिका घेतले जी आज सरकारान घेतल्या काय तुमगेले सामके आतां तांणी घेतलां तें प्राप्त परिस्थितीक श्रीपाद भाऊन सांगलें तशें सगळ्यांक सामकी थाकाय दिता ते हाजेर रावतले? मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, आवर स्टँड इज दॅट इट शूड बी इन प्रायमरी एज्युकेशन. इट शूड बी इन प्रायमरी, इन मदर टंग. यू आर व्हेरी क्लियर. येस, व्हेरी क्लियर. म्हाका चवथो विशय जो आसा तो मोपाचो. कितें परत नॉर्थ आणि साऊथ म्हणटर कन्फ्युजन जाता. तुमची मोपा जाय, मोपा नाका. सी, मोस्ट ऑफ द पार्टीज टेक द स्टँड अकॉर्डिंग टू देअर ओन कन्व्हिनियन्स. एवरीबडी नोज दॅट लॉट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट हॅज गॉन इन दाबोलीम, लॉट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, अँड अँड वॉट एवर दॅट इन्व्हेस्टमेंट हॅज गॉन देअर, दॅट शूड बेनिफिट द पीपल. द बेनिफिट शूड गो टू द मोपा जाय काय नाका? मोपा इज स्टील इन द इन्फन्सी. भुरग्यां जल्माकूच येवंक ना. You are ready to abort. You are ready to abort. No. Let the baby be born. Let the baby be born. Let the baby be born. No. Baby has not yet born. So you are ready to. You are ready for the birth. No. Mopa is still in the infancy. So let the people decide whether they want Mopa. You are also giving me a political answer on Mopa.